नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आतांच्यो हेडलायन्स। केपकार वाडो हरमलच्या शेतकाऱ्यांक जाता खाऱ्या उदकाचो त्रास। न्हंयत येता खारें उदक, पिकावळीचें जाता लुकसाण। सरकारान घालचें लक्ष, हरमलच्या शेतकाऱ्यांची मागणी। डिसेंबरात जाल्ल्या खण ब्लॉकांच्या पावणी उपरांत आता एप्रिलांत जातली उरिल्ल्या खण ब्लॉकांची पावणी। खण ब्लॉक लिजाचेर घेवपा खातीर सरकारान अधिसुचोवणी केली जारी। सांकवाळ पंचायत गोंयांतले सगळ्यांत व्हडले घर बांदपाक सुमार 3.5 कोटी रुपया सरकारा कडल्यान मंजूर। माविन गुदिनोन दिली म्हायती। तळे आटिल्ल्यान दिवचल कुडचेरे गांवांतले शेतकार धोक्यांत। फाटली 10 ते 12 वर्सां शेतां पडींग, तळाचे उदरगत करची शेतकाऱ्यांची मागणी। गोंयांत भिकाऱ्यांचो आंकडो वाडिल्ल्यान पर्यटनाचेर जाता परिणाम। भिकारी पयशे मागून करतात धंदो। पुलीस आनी एनजीओन घालचें लक्ष, बायलांचो एकवटीची मागणी। कोविड महामारीच्या 2 वर्सां उपरांत भाविकांनी व्हडा दबाज्यान मनयली गणेश जयंती। भाविकांनी व्हडा संख्येन गोंयांत गणपतीच्या देवळांनी लायली हाजेरी। आता पळयात खबरो विस्तारांत। केपकार वाडो हरमल वाठारांत खारें उदक न्हंयत घुसून शेतकाऱ्यांच्या पिकावळीचें लुकसाण जाता अशें हरमलच्या शेतकाऱ्यांचें म्हणणें आसा। फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं हो त्रास ह्या शेतकाऱ्यांक जाता। पंचायतींत लेगीत कागाळ केल्ली, पूण पंचायतीन अजूनय कांय उपाय काडलो ना। सरकारान लक्ष घालून शेतकाऱ्यांचे हो प्रस्न सुटावो करचो अशी मागणी केपकार वाडो हरमलच्या थळाव्या लोकांनी केल्या। खारे उदीक जाले, खारे न्हंयचे उदीक वाडटा, न्हंयचें तोंड फुटलां, आमी बांदता। पण आमी पंचायतीक आदी खूबदां दिलां। हरमल पंचायती 9 सालां प्रत्येक वर्सा आमी कंप्लेन दिता, पण आमकां कोण दाद दिना। आमचें कामय कोण करिना। आमी शेतकरी, हेचेर आमचो जीवन आमी शेतार करता। हे आमच्या लक्षात पंचायत दिना। हेका दिला, आमी आमदारांक दिला, सप्टे बी सगळे पार्सेकार आनी जिताकडे सुद्दां दिला आमी गेल्या वर्सा, पण आजून पर्यंत कोण दाद घेना। आमची पंचायतय घेना। आनी मिरसांगो शिंपानी मिरसांगो हानी खारे पाणयेन सगळ्यो मिरसांगो मेल्यो खाऱ्या पाणयेन। कालची दुर्गत वाडली, थंय तोंड आसा, मूज आसा, आमी बांदतो पण ती फुटता। कोण तरी आमकां सहाय्य करूंक जाय ना। अजून आमी दिल्ली, आमी पावूंक ना दिसता। पंचायती बी दिल्या सगळ्या पंचायतीक, आमदारांक दिल्या, दिता आसता गेल्या वर्सा दिल्या आमी 5 लोक आसा। 5 लोकांचो कुटुंब आसा ह्या शेताचे। 5 लोकांचें कुटुंब आसा। आतां आमकां बांद दुरुस्ती करपाची, बांद दुरुस्ती आमची लुकसाण भरपाई करपाची सरकारान प्रत्यक्ष येवन बघूच जाय सरकार। हें काय जालां खरा की खोटा आमी सांगतो ना, हें बघपाच जाय। हे पळय आतां सगळे खारे उदीक घेवन आमचे सगळे पोरसून मेले। ताका लागून आमची सरकारा कडेन एक विनंती आहा, कितें तरी तेजेर उपाय करपाचो तेजो अशें। डिसेंबरांत पयले पावण्यार 4 खण ब्लॉकांची पावणी जाले उपरांत आता एप्रिलांत 5 खण ब्लॉकांची पावणी जातली। खण ब्लॉक लिजाचेर घेवपा खातीर सरकारान अधिसुचोवणी जारी केल्या। निवेदा शुल्क भरून 27 मार्च मेरेन बोली सादर करपाची निमाणी तारीख आसा। अडवालपाल थिवी, कुडणे थिवी पिर्णा, कुडणे करमळे आणि सुर्ला सोनशी या 5 ब्लॉकांची आता पावणी जातली। हे सगळे 5 ब्लॉक उत्तर गोंयांतले आसात। 5तल्यान परत 3 ब्लॉक मुख्यमंत्री दो. प्रमोद सावंत हांच्या सांखळी मतदारसंघात आसात। निविदा शुल्क भरून निविदा पत्रिका घेवपाची निमाणी तारीख 17 मार्च 2023 आसा। निविदा पत्रिकाच्या शुल्का पयली भशेन 5 लाख रुपया आसा। निविदा पत्रिका सादर करपाची निमाणी तारीख 27 मार्च आसा। निविदा पत्रिका आयल्या उपरांत एप्रिलांत पावणेची प्रक्रिया पुराय जातली। सांकवाळ पंचायत गोंयांतले सगळ्यांत व्हडले पंचायत घर बांदपाचें आसा। ह्या पंचायत घरा खातीर सुमार 3.5 कोटी रुपया सरकारा कडल्यान मंजूर जाल्ले आसात, अशी माहिती पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन दिली। ह्या पंचायत घरांत कॉन्फरन्स रूम, बसका घेवपा खातीर वेगळ्या हॉलांचोय आस्पाव आसतलो अशें माविनान ह्या वेळार कळीत केलें। एक सगळ्यां गोंयांत म्हाका दिसता ते व्हडले पंचायत घर आसतले। आमी तांकां 3.5 कोटी सुमार दिता, बाकीचे ते आपले पयशे घालतात। आनी इट इज अ रेव्हेन्यू मॉडेल वीच अदर्स हॅव टू एम्युलेट।
म्हणजे थिंगा कॉन्फरन्स रूम आसतलो, मिटींग रूम आसतले, बाकीची सुविधा आसतली, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग करपाक. वेर्नाचे लोक जायते फाटी म्हणटा आमकां खूब पयस वचपाक पडटा, हिंगाच लागीं आसले जाल्यार आमी येवपाचे. दे कॅन कम टू द पंचायत. दॅट इज वॉट दे प्लॅन. सो रेव्हेन्यू विल बी अर्न थ्रू दॅट. वॉट एवर दे स्पेंड दे विल रिकवर. हे भाशेन म्हाका दिसता ते बरें काम करपाक सोदता आनी आज सगळे वॉर्डांनी हें काम चालू आसा. दिवचल म्हालांतल्या कुडचिरे गांवांतले सैमीक तळे आटिल्ल्यान गांवांतली शेती धोक्यांत आयल्या. तळ्यांत उदक नाशिल्ल्यान फाटले सुमार 10 ते 12 वर्सां सावन गांवांतली शेती पडींग पडल्यात. तळें आटिल्ल्यान गांवांतल्या बांयचेरूय परिणाम जाला. ह्या तळ्याची उदरगत करून ताचें संवर्धन करचें अशी थळाव्या शेतकारांची मागणी आसा. मजगती तळ्यांची उदरगत करची असो प्रस्ताव आमदार प्रेमेंद्र शेट हांचे कडेन दवरला अशें सरपंच प्रियंवादा गांवकर हाणें सांगलें. इरिगेशन वाले वयर बांय आहली आनी टाकी आहली. हांगाच्यान पडाशी एक टाकी आहली. हांगाच्यान जेन्ना तळें भरत तेन्ना वयर आमकां वन माळवणे कुडचिरे हांगाच्यान उदक सप्लाय जालें. तेन्ना इरिगेशन वाले बांदाचें काम करताले तेन्ना शेतां कंटिन्यू आहली. जेन्ना ते पडाशीची वयली टाकी जाली तेंच्यान डायरेक्ट सप्लाय घेतली. तेन्नाच्यान मागीर केलें सांगपा तेंच्यान हांगा काम करपाचें बंद केलें. हळू बांद कसो स्टार्ट जालो. मागीर उदक उरान जालें. उदक उरान जालें म्हणटनी शेतांक सकयल उदक कमी पडोंक लागलें. कमी पडोंक लागलें म्हणटनी हळूहळू मागीर लास्ट पीकच्या टायमार उदक कमी म्हणटनी शेतां पिड्यार जावली. मागीर ते केलें सांगपा लोकांनी हळूहळू थोडी करता हळूहळू सगळी बंद पडोंक लागली. आनी दुसरी गोश्ट म्हटल्यार कितें जाय हांगा तळें फूल जाल्या उपरांत सकयल बांय सुकोवंक पावनासल्यो. आतां कितें जाता सांगपा तळें जेन्ना बंद जालें एक 10 वर्सांनी आतां हळूहळू बांयो सुकोवंक लागल्यो. नाजाल्यार देवूळ आहा न्हू आमचें मेन देवूळ थंय म्हटल्यार बांयो अजिबात सुकानासल्यो आनी केन्ना सुकोवनासल्यो. आतां कितें जालां बांयचें उदक सामकें कमी जाता. कितें सांग हांगासर जे कमी प्रमाणान म्हटल्या बरोबर बांय सुकोवंक सामकें हें जाल्यो. आतां सकयल हांगाच्या देवळाक म्हटल्यार लोकांची कोणाची भाटां आसा आनी कितें आहा लोकांक सामकें उदक सामकें शॉर्टेज. गोंयांत भिकाऱ्यांचो आंकडो वाडिल्ल्यान हाचो परिणाम पर्यटनाचेर जाता अशें गोंयचो एकवट संघटनेचे अध्यक्ष ओदा विएगस हाणें सांगलें. फाटलीं कितलींशींच वर्सां मडगांव शारांत ह्या भिकाऱ्यांक लागून गोंयांत भोंवडेक येवपी पर्यटकांक त्रास जाता. तशेंच येरादारी करप्याक लेगीत आडखळी येतात. पर्यटक गोंयांत आयिल्ल्यान ह्या भिकाऱ्यांक तांचे कडल्यान पयशे मागप हो धंदो जाला. पुलिसांनी तशेंच NGOन रस्त्यार भोंवपी भिकाऱ्यांचेर नदर दवरची अशी मागणी गोंयचो एकवट संघटनेचे अध्यक्ष ओदा विएगसान केल्या. बुधवारा मुरगांव, मडगांव, पेडणे सारख्या हेर वाठारांनी गणेश जयंती व्हडा दबाज्यान मनयली. कोविड महामारीक लागून 2 वर्सांच्या निर्बंधा उपरांत अंदू हो उत्सव मेकळेपणान मनयलो. देवळांनी पारंपरीक पद्दतीन अभिषेक, हवन, आरती सारक्यो धार्मीक विधी जाल्यो. गणेश जयंती निमतान खास भक्तांक खातीर महाप्रसादाचें आयोजन केल्लें. देवाचो आशिर्वाद घेवपाक पयस पयशिल्ल्यान भक्त हाजीर आशिल्ले. गोंयभर गणपतीच्या देवळांनी गणेश जयंती व्हडा उमेदीन मनयली. दिवचले गणेश जल्म सुवाळो आनी शेकड्यांनी गणेश भक्तांच्या हाजेरीन श्री सिद्धिविनायक देवळांत गणेश जयंती व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयली. कोविड महामारीक लागून 2 वर्सांच्या निर्बंधा उपरांत अंदू हो उत्सव मेकळेपणान मनयलो. गणनाथ
हे सगळं स्वास्थ्य, आनंद, सुख, समाधान हे सगळं आपल्याला देणारा असा हा सिद्धिविनायक आणि त्यासाठी नाव देवदेवतांची अनेक आहेत, गणपतीचे स्वरूप भरपूर आहेत, पण त्याच्यामध्ये अशा प्रकाराने आनंद देणारा हा विनायक सिद्धिविनायक या रूपानं प्रगटला आणि या रूपानं प्रगटल्यानंतर सगळ्यांना आनंद झाला. कलंगूट पंचायतीन उदकाचो खर उणाव आशिल्ल्या कारणान कांय वाठारांनी एक दीस सोडून एक अशी उदकाची पुरवण जाता. देखून हाचेर उपाय सोदून काडला आनी आतां रोखडेच ते खातीर उदकाचे पंपिंग स्टेशन बांदतले अशी माहिती कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन दिली. बुधवारा पंपिंग स्टेशनाच्या कामाची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो. ह्या वेळार WRDचो मुखेल अभियंत्या सयत पंचायतीचे वांगडी लेगीत उपस्थित आशिल्ले. Kalangut constituency is facing water shortage. If you look at Kalangut village and Kandoli, Saipe, parts of Saligaon village, a little bit of Sangolda is facing acute shortage of water. This I didn't demand alone na 5 MLD खूप झाले. आमका हिंगासर shortage around 10 MLD. येतात आमका sanction 13, we are getting hardly around 9 MLD. So we are already facing shortage. Some areas are getting water every third day. Some areas are getting water every second day. So this, our people should get uninterrupted supply of water. That is why this plant of 20 crore tender has been already floated and work has commenced in the Pilan Industrial Estate. Industrial Estate has given us land of 4,500 square meters. Now the raw water pipeline has reached Kalangut. From here we have to build a sump and push it on top. The land belongs to Comunidad. Today we have invited the Comunidad attorney, the president, and Chief Engineer Badami is here to convince him to give us this land. Earlier Comunidad has given us land for garbage treatment plant. That is why the state-of-the-art garbage treatment plant is set up on the land given by Comunidad of Kalangut. So same way we require 2,000 square meter land here. Today Panchayat was invited, Joseph Singher and his entire team was invited over here. The Panchayat members also come because this is for them. They are people of the ward are facing acute shortage of water. So this has to be solved once and for all. People should not phone the ward member, MLA, Sarpanch, ZP or anybody for water. That is why we have decided that this treatment plant should be built on war footing basis. And we have requested with folding hands with the Comunidad. They have told us to give us a project report that how the water will come here and how it will be taken on top, how it will help the people of Kalangut village. Because their interest, Comunidad interest is villagers of Kalangut. पुलीस खात्यांत विशिष्ट सेवे खातीर गोंय पुलीस महासंचालक डॉ. जसपाल सिंग आनी पुलीस अधीक्षक विश्राम बोरकर हांकां बुधवारा राष्ट्रपती पदक जाहीर केलें. तशेंच प्रशासनीय काम केल्ले बद्दल उपअधीक्षक संतोष देसाय आनी हरिश्चंद्र मडकयकार हांकांय पुलीस पदक जाहीर केलें. 26 जानेवारीक दिल्ली 74व्या प्रजासत्ताक दिसा निमतान जावपी ह्या सुवाळ्याक वट्ट 901 पुलीस कर्मचाऱ्यांक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुलीस पदकां भेटयतले. मतदान हो आमचो हक्क आसा तेन्ना दर एकल्यान कसल्याच हावेसाक बळी पडनासतना आनी मनांत भंय दवरिनासतना मतदान करचें असो उलो दिवचलचे मामलेदार राजाराम परब हांणी मारला. शाळेंत जे भुरगे शिकतात तांकां 18 वर्सां जावच्या पयलींच मतदाना विशीं जागृत करपा खातीर इलेक्टोरल लिटरसी क्लबाची स्थापणूक केल्या, जेणे करून भुरग्यांक मतदारा विशीं मुळावें शिक्षण मेळटलें अशें राष्ट्रीय मतदार दिसा निमतान दिवचले आयोजीत केल्ले कार्यावळींत ते उलयताले. ह्या वेळार मामलेदार परब हांणी नव मतदारांक येवकार दिवन तांकां मतदाना विशीं सोपूत दिलो. युवकांमध्ये जागृताय निर्माण करपाची रायट ऑफ वोट कित्याक करपाक जाय
आणि आता तर अशें ह्या स्टेजीचेर आयिल्ले आसा इलेक्शन कमिशनाचे डायरेक्शन्स की आमी जेन्ना भुरगे 8वेंत पावता स्कुलान पावता प्रत्येक स्कुलान इलेक्ट्रल लिटरसी क्लब्स केल्ले आसात ही आमची भुरगीं आयिल्लीं आसात इलेक्ट्रल लिटरसी क्लबाची सो प्रत्येक स्कुलांच्यान आतां जी भुरगीं शिकतात जी 8वेंत पावतलीं आनी 5 वर्सांनी जेन्ना ती 18 वर्सांची जातली तांकां मतदानाचो हक्क मेळटलो तांकां ताज्या पयलींच्यानूच तो रायट आपलो रायट जो आसतलो तो आपूण कसो एक्सेस करपाक जाय कसो यूज करपाक जाय हें कळपाक जाय म्हणून आमी इलेक्ट्रल लिटरसी क्लब्स फॉर्म केल्या थंयच्यानूच तांकां बेसीक शिक्षण स्टार्ट जाता जशें आतां आमी सगळ्यांनी प्लेज घेतली प्लेजीन कितें म्हटलां वी वील वोट इन एवरी इलेक्शन फियरलेसली कसलोच मनान भंय दवरिनासतना कसल्याच मनान कोणाच्या बद्दल द्वेष दवरिनासतना आमी इलेक्शनाक वोट करतले आणि इलेक्शनाक जेन्ना आमी वोट करतले तेन्ना कसल्याच आमिशाक आमी बळी पडचे ना बांदकाम उद्देगातल्या उदरगतीक लागून जायती पोरणी खेळां मैदानां ना जावपाक लागल्यात म्हणून आयज तरणाट्यांची मुखेल मागणी खेळां मैदानाची आसा अशें कलंगूटचो आमदार मायकल लोबो हांणी क्रिकेट बॅटिंग प्रॅक्टीस ट्रॅकाचें उक्तावण केले उपरांत सांगलें मंगळार हडफोड्या वाठारांत क्रिकेट बॅटिंग प्रॅक्टीस ट्रॅकाचें उक्तावण जालें ह्या वेळार जिल्लो पंचायतीचो अध्यक्ष सिद्धेश नायक आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले कशी बघता म्हाका आउट ऑफ द बॉक्स थिंकींग नॉर्थ गोवा जिल्हा पंचायतीन सुरवात केल्ली आहा आनी म्हाका दिसता गोंयभर युथा खातीर जाणट्या खातीर चिल्ड्रन्स पार्क फॉर यूथ स्मॉल किड्स पार्क आमी कलंगूटान केला पळय ते बऱ्यांतले बरे पार्क अंडर नॉर्थ गोवा जिल्हा पंचायत आनी RDA म्हणून आमी 1.5 crores केला तेचे भायर म्हाका दिसता कितलेशेच बॅडमिंटन कोर्ट्स अंडर जिल्हा पंचायत अंडर CSR एक्टिविटी म्हाका दिसता युथा खातीर हे करपाची गरज आहा जे फंडींग तुमकां येता ते कितलेशेच डिपार्टमेंट्स जे आसूं पंचायत आसूं मागीर ग्रांट इन एड आसूं मागीर म्युनिसिपल एरियाचे डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन आसूं MLA आसूं मिनिस्टर आपल्या फंडांसून करता MP आपल्या फंडांसून करता म्हणजे कामां चालूच आसता पूण अशें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकींग कोण करिना सगळे जाण गटर बांदूंक सोदता थिंगा टायल्स घालूंक सोदता आनी अशें बॅडमिंटन कोर्ट आसूं वॉलीबॉल कोर्ट आसूं क्रिकेट नेट प्रॅक्टीस आसूं चिल्ड्रन्स पार्क आसूं एल्डरली पीपल पार्क जॉगर्स ट्रॅक असले वस्तू करपाची आयज गरज आहा पणजे येरादारी पुलिसांनी बेकायदेशीर सुवातीर पार्क केल्ल्यो गाडयो ताब्यांत घेवपाची मोहीम चालूच दवरिल्ले बुधवारा पणजे येरादारी पुलिसांनी 20 खात्याचे सामकार बेकायदेशीर रितीन पार्क केल्ल्यो 8 दुचाकी गाडयो ताब्यांत घेतल्यो वट्ट 500 रुपयांचो तालाव दितले अशें येरादारी अधिकाऱ्यान सांगले जाल्यार लोकांनी बेकायदेशीर जाग्यांचेर गाडयो पार्क करच्यो न्हय अशें आवाहन केलें जानेवारीक संवसारीक जलरंग दीस व्हडा उमेदीन मनयलो आंतरराष्ट्रीय जलरंग सोसायटी भारत हाचो एक भाग म्हणून गोंयच्या ओल्ड गोवा वाठारांत बेझिलिका ऑफ बॉम जिजसाच्या सुवातेर चित्रकला सर्तीचें आयोजन केलें वट्ट 22 चित्रकार ह्या सर्तींत वांटेकार जाल्ले पयलें इनाम चिराग कामत हाका मेळ्ळें जाल्यार दुसरें इनाम प्रसाद नायक हाका फावो जालें हैदराबादात जावपी अंदूचो प्रतिश्ठेचो आंतरराष्ट्रीय साहित्य महोत्सव हो महत्वाचो इतल्याच खातीर कारण तांणी कोंकणी भाशेचेर भर दिवपाचें थारायलां 27 ते 29 जानेवारी मजगतीं जावपी ह्या साहित्य महोत्सवाचें वैशिश्ट्य म्हळ्यार तातूंत कोंकणीचें ज्ञानपीठ जैतिवंत लेखक दामोदर मावजो हांच्या वांगडा कलेच्यो जाणकार प्रिता सरदेसाय वांटेकार जातलीं महोत्सवांत हे वर्सा कोंकणी भाशेंतल्या साहित्याचेर भर दितलेच
ते भायर कोंकणी संस्कृताय आनी अस्मिताय हांचेर भासाभास जातली आनी सादरीकरणूय जातलें। प्रिता सरदेसाय हांणी गोंयच्या धालांचें सादरीकरण थंय करपाचें थारायलां। ते विशीं तांच्या मनात कितें आसा आनी हो महोत्सव कसो जातलो हे विशीं प्रिता सरदेसाया कडेन चर्चा केली। म्हाका खोशी जाता सांगपाक तुमकां की ओनू हैदराबाद लिटरी फेस्टाक लँग्वेज इन फोकस कोंकणी आसा आनी त्या खातीर आमचे थंय नामनेचे लेखक ज्ञानपीठ अवॉर्डी भाई मावजो दामोदरबाब मावजो ते आसतले। तांचो कीनोट एड्रेस आसतलो आनी वाड्रॉय बरेटो ज्याने आमचे नाचुया कुंपासार पिक्चर काडिल्लो आसा तो आसतलो। ताजो पिक्चर थंय दाखोवप जातलो आनी कांय कोंकणीचे थंय प्रोग्राम जातले। पूण एक सामकी खाशेले प्रोग्राम जो जातलो म्हणटा तो आमच्यो धालो फुगडी हो थंय एक इंटरल्यूड म्हणून कल्चरल सेगमेंटान दाखोवपाक येतलो आनी तातूंत आमच्यो बायलो केरी सत्तरीच्यो ज्ञान ज्योती महिला मंडळ जानकी परब हांचो ग्रूप थंय धालो फुगडी डेमॉन्स्ट्रेट करतली प्रोग्राम करतली। ती परत स्टेजीर येवन परत माचेर येवन ती ताज्या बद्दल उलयतली। सो ही म्हाका खूब खोशेची गजाल आनी त्या प्रोग्रामाक हांवूय बी आसतलें गेस्ट स्पिकर म्हणून आनी हांचे बद्दलूय उलयतलें। हालींच आमचे नोव्हेंबरान गोवा हेरिटेज फेस्टिवल जालें कांपलाचेर 5 दिसांचें। तातूंत हांवें पांडुरंगबाब फळदेसाय दोतोर पांडुरंगबाब फळदेसायाचो आदार घेवन आमी कल्चरल सेगमेंट जो पळय ताजो फोक सेगमेंट जो पळय आशिल्लो सद्दां सांजचें आमचो 1 वराचो प्रोग्राम चल्लो जे हातून आमी आमच्या गोंयचे सगळ्या वाठारांतले फोक लोकनृत्यां दाखयलीं। हरमल दर्यादेग ते टिटोस मेरेन बेशिस्त रितीन गाडयो पार्क केल्ल्यान येरादारीची कोयणी जाता। येरादारीच्या कोयणीक लागून पर्यटकांची गैरसोय जाता आनी अशी कागाळ थळाव्यांनी केल्या। जाल्यार फुटपाथाचेर लोकांनी दुकानां घाल्ल्यान लोकांक चलपाक सुद्दां सुवात ना। देखून रस्त्याचें काम बेगोबेग पुराय करपाची मागणी थळाव्यांनी ह्या वेळार केली। आमच्या जंक्शनाचेर इतली जी ट्राफिक जाल्या सगळं सकयल पदेराला मेरेन लायन लागलेली आसा। हेवटेन वचपाक आनी तेवटेन येवपाक 2 जण ट्राफिक पुलीस आसा पूण तांकां ती कवर जायना ही लायन। मेन रोड आसा हो अशी जाला गाडी पार्क सायडीक करून दवरलेल्यार रोड अशी जाला। हे पार्किंग तांकां जर सुटेबल व्यवस्था केली जाल्यार बरें जातलें। ना खणून उडयले ते एक जालें पण पार्किंग आसा ते तरी पार्किंग एके सायडीक तरी दवरूंक एके सायडीक सारके लायनीत तरी दवरूंक जाय आसलें। कशे पार्क करतात बेशिस्त पार्किंग आणि रोड ब्लॉक जाता। हे पळय फुटपाथ घातले पण फुटपाथ ही सगळी कवर केल्ली आसा लोकांक वचपाकूच वाट मेळना। आनी ते शॉपार जे गिरायक येता कस्टमर तेंचे जे गाडयो असतात ते कशे तरी पार्क करतात जेणे करून दोनूय सायडीन पार्क केल्ल्या कारणान रस्तो अशें जाता आनी गाडयो कशेच सुटोवंक पळयनात त्रास पण आता पब्लिकूय त्रास जाता। टुरिस्टांकय प्रॉब्लेम जाता टुरिस्ट हांगा येवपाक म्हाका मागीर त्या खातीर कित्याक सबंद कित्या बरें ना। केपें नगरपालिकेच्या हिंदू मसणभुंयेची परिस्थिती खूप वायट जाल्या। फाटली 15 ते 20 वर्सां थळावे लोक ह्या मसणीची दुरुस्ती करची अशी मागणी करतात मात कोणूच काना मनार घेना अशी माहिती केपेंचो नगरसेवक अमोल काणेकार हाणें दिली। तशेंच ही मसणभूंय कुशावती देगेर आशिल्ल्या कारणान अस्थी विसर्जना खातीर न्हंयेंत देवपा खातीर लेगीत सपनां सारकी नात अशी खंत नगरसेवक अमोल काणेकारान उक्तायली। वॉर्ड नंबर 1 म्हणल्यार हांव पळय आतां उबो आसा तो वॉर्ड नंबर 1 फोंडी एरिया आनी ह्या एरियेन तुमी पळयता आसतलें फाटल्यान तुमकां दिश्टी पडटा ही हिंदू स्मशानभुमी आसा। ही केपें म्युनिसिपल कावन्सील आसा पळय ती चलयता आनी एकूच केप्यान अशी हिंदू स्मशानभुमी आसा ज्या जाग्यार सगळे केपेचे भाव म्हणजे खंयी जर तर कोणी आमचो भाव एक्सपायर्ड जात जाल्यार भाव भयण एक्सपायर्ड जायत जाल्यार हांगा हाडून आमी तांचे अंतिम संस्कार करता। परिस्थिती अशी जाल्या की ही स्मशानभूमी जी आसा ती मात्ती कंडिशनान ना। हांगा कोणूय पळय मरता आमचो वळखीचो
तेन्ना आमी हांगा हाडटाली लस दिसत म्हणून आमी हांगा निवळ करतात, लोक येतले ताच्या मरणाक म्हणून ते लोक आमकां लसची अशी ती म्हणून आमी हांगा पयलीं निवळ करतात आनी मागीर तो अंतिम संस्कार करतात. अशी परिस्थिती जाल्या. हांगा एक्चुअली असो हो पळय जागो आसा तो जागो कोणाक मेळना, कित्याक ह्या स्मशानाच्या एक्झॅक्ट फाटल्यान कुशावती नदी व्हांवता आनी थंय पयलींच्यो स्टेप्स सुद्दां केल्ल्यो आसा. आतां ही शेडबीड पयलीं नाशिल्ली, हांवें इलेक्ट जावन येतकीर हांवें फर्स्ट काम हें केल्लें, शेडबीड घातिल्ली आनी मातशी तरी सोय जाल्ली लोकांक. पूण आतां पॉप्युलेशनूय वाडलां, मरणाची संख्याय जास्त जाल्ले कारणान हांगा खूब मरण जातात आनी जी अवस्था पळय जी आसा, जी दुर्दशा पळय आसा ह्या स्मशानभुमीची, ती पळयली जाल्यार हांगा आमकां सामकें वायट दिसता. 15 ते 20 वर्सां जाल्यार आमी डिमांड करता की ही स्मशानभुमी केपें म्युनिसिपालिटीन एस्टिमेट करून रिपेर करची आनी हांगा फूल पत्रे घालून सकयल न्हंय ज्या प्रमाणे नद कुशावती जी न्हंय आसा त्या न्हंयक आमकां अस्थी उडोवपाक मेळटा अशें करचें. सकयल आनी 2 प्लॉट आसात, थंय कितेंय जर विधी आसा त्यो करपाक मेळटा. पूण वायट दिसता की कोणूच काना मनार घेना. हांगा व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट करता म्युनिसिपालिटी, पूण हो जो गरजेचो प्रोजेक्ट आसा जो लोकांची गरजेचो तो तांच्यांनी घेवपाक जायना म्हणून हांगा वायट दिसता. कर्नाटकांतल्या एका नुस्तेकाराक खोल दर्यांत 10 किलो वजनाचो भांगराचो विसवण सापडलो. आयज मेरेन चडशा सर्वसामान्य जनतेन चांदीच्या रंगाचो विसवण पळयला. अभ्यासक्रमाच्या म्हणण्या प्रमाण ही विसवणांतली एक वेगळी जात आसूं येता. 10 लाख विसवणां मदीं ह्या भांगराच्या रंगाचो बदल जाता. देशांतल्या पश्चिमच दर्यावेळेर अशे भांगराचे विसवण मेळटात अशें कांय नुस्तेकारांचें म्हणणें आसा. आवाज गोयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा कुंकळकार तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेट खबरां खातीर तशेंच खाशेल्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक टीव्ही हो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात, तशेंच फेसबूक पेजीकूय फॉलो करात आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.